बस स्टँड ते देमानी मेरेनच्या NH-66चो रस्तो धोकादायक स्थितीत आशिल्ल्यान कन्सर्न सिटीजन्स ऑफ कुंकळ्ळेच्या पंगडान कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनाच्या PIक निवेदन भेटयलें। ह्या महामार्गाचे चुकीचे नियोजन आणि पावसाचे उदक तुंबून उरिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारात लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी एल्विस गोमसान केला। आमच्या वडच्या गांवांत बस स्टेशन पळय आहा, आतां मडगांवच्यान वयता आसतना भितर सरता थंयच्यान अप टू पुलीस स्टेशन ड्रेनेज जी बांदल्या दोन्ही सायडीन, कांय जाग्यांनी दोन्ही सायडीन आनी चड करून एका सायडीन, ती कोणे डिझायन केली हाचेर आमी पयलोय प्रश्न उपस्थित केल्लो। कित्याक डिझायन तो कंप्लीट फेलियर। एक म्हणजे सिव्हिल म्हणजे सादो मनीस, ताका कांय इंजिनियरींग बॅकग्राऊंड ना, तो सुद्दां सांगूंक शकतलो की हे डेंजर तयार करून दवरला म्हणून। आनी आमी हेजेर उलयत आयिल्ले आसा। आनी हांवें म्हाका दिसता एप्रील काय कितें तरी म्हयन्यान म्हणिल्लें तें कोण तरी हातून बळी पडोवंक शकता म्हणून। जावं न्हय पण बळी पडोवंक शकता। अनफॉर्च्युनेटली आतां थर्ड डेथ जालें, तिसरें पयर 4-5 दीस जाले। आनी तो सगळ्यांचोच वळखीचो मनीस, म्युन्सिपालिटीन काम करतालो, रिटायर्ड। आनी तो आपली सायकल मारून बाजारांत वयता आसतना ताका एक टँकराची धडक लागली आनी तो मेलो। अशें जावं न्हय म्हणून आमी आतां परत डिमांड घातला। काल पुलीस स्टेशनार वचून एक डिटेल मेमोरंडम दिला की पुलीस बेश्टो FIR केलो, त्या टँकरवाल्याचेर FIR केलो, तितल्याचेर हे सोंपोवचें न्हू। हाजे फुडें कितें एक्शन जातलें? कित्याक एक्चुअली कारण एक्सिडेंट मरप म्हणल्यार तें कारण इज नॉट जस्ट द व्हेहिकल। हे ज्यो ड्रेनेज केल्या दोन्ही सायडीन आनी पब्लिकाचो पयसो घातला तितून ऑलमोस्ट अशें म्हणटा की 19-20 crores हे मारपाक घातले की काय। म्हणून आमी डिमांड केला की इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वयचें की बॉक्स टायप ड्रेनेज थंय एक्चुअली तितली सुवात ना। रोड खरें म्हणजे आतां नेरो जाला। दोन जर कंटेनर जर एका टायमार येत इन ऑपोजीट डायरेक्शन, जर दोन जर कंटेनर येत जाल्यार तो रोड कंप्लीट पॅरलायज जाता। मॅन्युअरिंग थ्रू दॅट टेरेन इज व्हेरी डिफिकल्ट, थ्रू दॅट स्ट्रेच इज व्हेरी डिफिकल्ट। हे कोणूय सांगतलो, एज अ कॉमन मॅन सांगूंक शकता। आनी इतल्यो एजन्सीज आसून आज कित्याक एक्शन जायना? नोबडी इज अकाउंटेबल। 3 मेले आनी कितले मरूंक शकता ते कोणाक खबर ना। आनी अनरिपोर्टेड केसीस आसा, फ्रॅक्चराच्यो केसीस आसा, जे कोण वचत ना रिपोर्ट करपाक। कोण आडावो घेतलो ताजो?